तो देवा बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे हे नावे. आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा, देवाचो हो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसूं. तुमची सोबे आसूं. भावा भयणीनो, गौडीक वर्साचो विशय आमकां जेजून केला तें आमी करूंक उलो मारता. भाग्योन फ्रांसीस शावेराचें जिवीत आमकां सगल्यांक स्फूर्ती आनी उत्तेजन. ताणें जेजूच्या मोगान पडून ताच्या पावलांनी चलूंक गोंयच्या देसांत आयलो. सगल्यांक आपल्या वावरांत बागा घेवन जेजूचो मोग शिपडावंक तो वावुरलो. परिशदीक सभा म्हणल्यार लौकीक, धार्मीक, याज्ञीक एकामेकाक हात दिवन एकचारान आनी सहभागेलीपणान जेजून दिलोलें मिसांव फुडें व्हरूंक. तर दोन प्रांतांची लौकीक संपर्क साधनेचें आनी गौडीक सोबेचो वावर फुडें व्हरतल्या खात्यांनी अशेंच आपल्या वावरांत लौकिकां सांगात घेवन वावरूंक तांकां सहभागेलीपणाचें मोन आनी काळीज ह्या मिसांत मागुया. प्रितीच्या बाबा भयणीनो, सेवाधर्मीक वर्साच्या शेवटाक आमी पावल्या आनी आयज देवाचें उतर आमकां कितें उरतलें, कितें तोखतलें, जें बाबार्थाचें तेंच आमकां उपकारतलें हाचो उगडास दिता. ह्या खातीर संवसारांत जायतें कितें घडये आमी करता, पूण जें जेजून केलें तें आमी करता तेन्ना हेंच जिवीत आमकां सासणाच्या जिविताक पावयतलें. ह्या खातीर दिसा दिसपट्टी आमच्या वावरांत हेर घोडितांनी आमी घोडी गुल्ल जाल्लीं आसतना जेजू भाशेन आमी जावंक आमकां कृपा आनी बळ मागतना बागेवंत फ्रांसीस शावेराची देख आमच्या दोळ्या मुखार दवरुया. बावतीज मानतावन आमी मिशनार जेजूचो वावर आमी फुडें व्हरूंक आमकां दर एके सुवातेर आनी दर एके घडयेंत जेजू आयज आमंत्रण दिता. तर असलेंच बागेवंत जिवीत दिसा दिसपट्टी जिवंक आमकां कृपा आनी बळ मागतना आयज आमी केपें वाराडाची सांजोय दियारेल, चांदोर, माकाजाना आनी तिलामोळची फिरगोसकारां ह्या मिसा भेटेंत वांटो घेतात. आमच्या फिरगोजांनी वावुरतल्या याज्ञिकांचेर देवाचो आशिर्वाद मागुया. सगल्या फिरगोसकारांचेर दर एका कुटुंबाचेर देवाचो आशिर्वाद मागुया आनी आमी सगलीं आमच्या फिरगोजांनीच मिशनार कशें वावरूंक दर एका कुटुंबांत भावार्थ अदीक नेटान वाडोवंक आदार आनी सहकार दिवंक आमकां देवाची कृपा मागुया. आनी असलें भावार्थाचें जिवीत जायते फावटी आमी घडये सोडून दिलां. आळसाय आमकां आयल्या, संवसारी मन आमचें जालां, आपलेपणान आमी भरल्या आनी भाशेन बावतिजमाचें मिशनारी जिवीत आमी पयस दवरलां. आमच्या पातकांचो उगडास करुया. आनी कालती कालसान देवाचें बोगसणें मागून म्हणुया. हांव पातकी सर्व पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनांत चिंतून, तोंडांत उच्चारून, वायट आदारून, बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत बागेवंत सदांच सांकवार मारी सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर्व पदवेदार देव आमची काकलूत करून आमची पातकां भोगसूं आनी आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. सोमिया
काकलूत कोर Somia kaklut kor. क्रिस्ता काकलूत कोर Krista kaklut kor. सोमिया काकलूत कोर Somia kaklut kor. प्रार्थुया मोगाळा बापा तू मोई पासान फावो kurताय ते आत्मिक ओकोद उदीक आमकां लाभच्याक कोतकोतीत ओतरेकांनी हे पवित्र रितीचो आमी फूळ काडचो म्हूण तुजी ही कुशी तर आमची काळजां तुज्या पवित्र आत्म्यान चड आनी उर्बेवून कोर आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासनाक Amen. दानियल प्रवाद्याचे पुस्तका वेलें वाचप. दानियेलान नाबुदकोनोजाराक म्हळें, राजा, तुवें एक दर्शन पळयलां आनी तुवें पळयलां तें अशें. एक मुर्ती वरिश्ट आनी एकदम पोरजोळीत मुर्ती तुजे मुखार उबी आसली. ती पळोवंक भिरांकूळ आसली. हे मुर्तीची तोखली निर्बेल भांगाराची, ओड्डें आनी बावलें रुपयाचें, तिचें पोट आनी पेकोट पितूळची, तिची जांगलां लोखंडाचीं, तिचे पांय ओद्दे लोखंडाचे आनी ओद्दे मातयेचे. तूं असो तेळून पळयतना कोणाचोच हात लागोनासतना एक फातर कोंचलून येवन ते मुर्तीचेर पडलो आनी ताणें लोखंडाचे आनी मातयेचे पांय फोडून ताचो चुरो केलो. उपरांत लोखंडाचे, मातयेचे, पितूळचे, रुपयाचे आनी भांगाराचे मोळणेच्या कोळ्यावेल्या पोला भाशेन कुडक्यान कुडके जाले आनी वाऱ्यान तांकां जोळी मोळी व्हेले आनी तांचो माग पुर्यान उरूंक ना. आनी ही मुर्ती फोडलोलो तो फातर एक व्हडलो दोंगर जालो आनी अशी आख्खी प्रितूम भरली. हें तुजें सपन. आतां आमी राजाक सपनाचो ओत दिता. तुका राजा, राजांच्या राजा, सोर्गीच्या देवान सोमराज, पदवी, बोळ आनी मोहिमा दिल्यात. मनशाच्या पुतांदुवांक, शेतांतल्या मोनजातींक आनी अंतरावेल्या सुकण्यांक खुंयसरूय तीं जिवं. तांकां सोगल्यांक तुजे आदीन ताणें केल्यात आनी त्या सोगल्यांचो तुका राजा केला. तूं ती भांगाराची तोखली आनी तुजे फाटल्यान दुसरें एक राज उपजतलें, पूण तुज्या राजा इतलें गोट न्हय. आनी उपरांत तिसरें एक पितूळचें आनी तें आख्ख्या संवसारार राजवट चलयतलें. त्या उपरांत एक चवथें राज उपजतलें, लोखंडा इतलें अखंड, सगलें फोडून उडयता आनी चुरो कोत्ता तसलें लोखंडा भाशेन. लोखंड सगल्याचे कुडके कोत्ता ते भाशेन पयल्या राजाचे ते कुडके कोत्तले आनी तांकां फोडून उडयतले. ओद्दे लोखंडाचे आनी ओद्दे मातयेचे पांय तुवें पळयलाय तें एक राज, पूण तें दोन राजांनी फाटलोलें आनी लोखंड आनी माती मिसळ जाल्ली तुवें पळयलाय तशें लोखंडाची घोटसाण ताका आजून आसतली. पांय ओद्दे लोखंडाचे आनी ओद्दे मातयेचे म्हणटूच राज ओद्दें गोठ आनी ओद्दें असोक जातलें.
आनी जशें लोखण आनी माती मिसळ जाल्ली तुवें पळयलाय तशें हीं दोनूय राज्यां लग्ना संबंदान मिसळ जातलीं पूण जशें लोखण आनी माती सोंदूंक जायना तशें तीं एकवटलोलीं उरचीं नात. हे राजांच्या काळार सोर्गीचो देव केन्नाच बसमून वेचेना तसलें एक राज स्थापतलो आनी हे राज दुसरे पोजेच्या ताब्यान पडचें ना. जशें कोणाचोच हात लागनासतना दोंगरावेलो कोणसल्ल्या फातरान लोखंडाचे, पितूळचे, मातयेचे, भांगाराचे आनी रुपयाचे कुडके केले म्हूण तुवें पळयलाय तशें हें राज सगल्या आदल्या राजांचो चुरो करून तांकां आपणाचे आदीन करतले आनी तें आपुणूच सदांकाल तोगतलें. कितें घडचें आसा तें वत्या देवान राजाक दाखयलां. सोपोन खरें आनी ताचो ओत होच. देवाचें उतर. देवाचे व्हड उपकार. जबाब. ताका मोहिमा दियात, मान दियात सासनाच्या सासनाक आनी एकदां म्हणुया. मान दियात ससनाच्या ससनाक. सर्वेस्पराच्या रोचनानो तुमी सोगलीं सर्वेस्पराक वाखाणात. ताका मोहिमा दियात, मान दियात सासनाच्या सासनाक. सर्वेस्पराच्या दुतानो तुमी सोगले सर्वेस्पराक वाखाणात. ताका मोहिमा दियात, मान दियात सासनाच्या सासनाक. जबाब. ताका मोहिमा दियात, मान दियात ससनाच्या ससनाक. मोळबानो सर्वेस्पराक वाखाणात. ताका मोहिमा दियात, मान दियात सासनाच्या सासनानो. मोळबा वयर आसलोल्या उदकानो सर्वेस्पराक वाखाणात. ताका मोहिमा दियात, मान दियात सासनाच्या सासनाक. सर्वेस्पराच्या पोदब्यानो सर्वेस्पराक वाखाणात. ताका मोहिमा दियात, मान दियात सासनाच्या सासनाक. जबाब. ताका मोहिमा दियात, मान दियात ससनाच्या ससनाक. शुभ वर्तमानाक सगलीं उबी रावुया. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. सोमी म्हणटा, मोरो पर्यान विस्वाशी राव आनी हांव तुका जिविताचो मुकूट दितलो. Alleluia, alleluia, alleluia. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. लुका पोरमणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सुम्या. देव मंदिराची गजाल करून ते कशें उत्तम फातरांनी आनी भक्तिदानांनी नेटयलोले म्हूण सांगतल्यांक जेजून म्हळें. तुमी जें पळयतात ताचो फातरार फातर उरचो ना तसले दीस येतले. ते सामकें मोडून उडयतले. तांणी ताचे लागीं विचारलें, गुरुजी हें केन्ना घडटलें आनी हे घडणेक लागचे सुमाराक कसली खुणां जातली? ताणें म्हणलें, तुमकां कोणें फुडयना जावंक चोत्राय रावात. तर जायते जाण म्हज्या नांवान येवन आपुणूच तो काळ लागीं पावलो अशें म्हणटले. तुमी तांच्या फाटल्यान वचूं नाकात. तुमी झुजां आनी मोंदाणाची खबरो आयकोशात तेन्ना आकांतू नाकात. हें पयलें घडोवंकूच जाय खरें, पूण शेवट रोखडोच येवचो ना. मागीर ताणें तांकां सांगलें, राष्ट्रांचेर राष्ट्र आनी राजाचेर राज उपरासतलें. हांगा थंय व्हडली भुंयकांप जातली. वशाची पिडा येतली आनी भूक पडटली. अंतराळार भिरांकूळ घडण्यो आनी व्हडल्यो खुणां दिश्टी पडटल्यो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वाखाणी तुका क्रिस्त.
प्रितीच्या भयणी बाबांनो, किरीत भाशेन आयचो विशय बागयोन फ्रांसीस शावेराचे देखीन सगळ्याक बागाक घेवन परिशोधीक वाट चलुया. हो विशय किरीत भाशेन म्हज्या मनांत एक चौचित्राची काणी हाडटा. द लीड इंडिया द ट्री म्हूण हें चौचित्र यूट्यूबार आसा. आनी किरीत भाशेन ह्या चौचित्रांत ही अशी काणी. पावसाच्या तेंपार झुमझुमीत वारो सुटून जायतीं झाडां आनी घरां मोडटात आनी अशे शाराचे वाटेन एक झाड पडून त्या शाराचो रस्तो आड्डोवन उरता. जायतीं जाण थंय त्या वाटेन आसतलीं ती थंय पावतात खरी, पूण थंय आसतलीं ती पळोवन पासून पडनासलेल्या भाशेन करतालीं. थोडीं सरकाराक गाळयो सवतालीं, थोडीं आपूण वचनासतना दुसऱ्याक मुखार धाडटालीं. पूण कोणूच आपणा कुशेन तें झाड कुशीन काडून वाट तयार करूंक कबूल नासलेलो. इतल्यान एक ल्हान भुरगो इस्कॉलाचें बॅग युनिफॉर्म घालून इस्कॉलाचें बॅग घेवन थंयसरल्यान पासार जाताना ताणें पळयलें पावस जोडटा, लोक थंय आसा, कोण हात लायना. आपलें बॅग थंयच उडयता आनी तें व्हडलो रूख जो वाटेर आसलो तो कुशीन काडूंक लागता. इतल्यान कांय भिकारी भुरगे आसले तेवूय ताका सांगात दिवंक येतात. आनी ह्या संदर्भान सगळे लोक ताचें उत्तेजन पळोवन त्या झाडाक हात घालतात आनी कुशीन काडटात. त्या भुरग्याचें मन आसलें तें झाड कुशीन काडूंक, ताचें मिसांव आसलें तें कुशीन काडूंक. आनी ह्या खातीर ताणें सगल्यांक एक देख दवरली, आमच्यांनी सगल्याच्यान बाराबोर हें झाड कुशीन काडूंक जाता. मोगाच्या भाव भयणीनो, आमकां सगल्यांक बावतिजमा वरवीं ह्या पवित्र सभेत वावरूंक त्रिपेट कार्य आसा. पयलें म्हणल्यार यात्निकी, दुसरें प्रवादीक आनी तिसरें राजकी. आनी हें कार्य किरीत भाशेन आमी सगळीं सहभागिलीपणान वावरून फुडें व्हरूंक आमकां किरीत भाशेन ही गरज आनी हो आमचो वावर. आयज तिनूय वाचपांनी किरीत भाशेन आमकां देवाची पदवी, जाणवाय पदवी आनी जागृताय कोण भाशेन आमी क्रिस्तांवांनी जिवंक जाता ताचेर लक्ष घातलेलें आसा. आयच्या पयल्या वाचपान किरीत भाशेन देव जाणवायेचो आनी उत्तम जाणवायेचो खंयचोय राजा ताचे मुखार सोर करूंक जायना. दानियल प्रवादी किरीत भाशेन नाबुकादनेजार ह्या राजाचें सोपोन सांगून ताका सांगूंक सोदता की जे राजा तुमी तुमच्या देवाक बोसतात पूण आमच्या देवा बरेन तुमची जाणविकाय ना, तुमचें बळ ना. ताका उत्तम जाणवायेन भरलेलो आमचो देव. आनी ही ताची उतरां आयकून इस्रायल परजा देवाशी लागीं येता आनी तशेंच ओन भावार्थी लोकूय देवाक आपणायता. जाल्यार आयच्या स्तोत्रांनी किरीत भाशेन देव पदवीदार आनी ताची पदवी आमी सदांच वाखाणूंक गरज. आनी ताची पदवी खंय आसा? ताची पदवी ताची रोसणेचेर आनी आमच्या दिसा दिसपट्ट्या जिवितांतल्यान मेवता. त्या खातीर देवाक न्हयच फकत इस्रायल परजा वाखाणटा, पूण दर एक रोसणेचो दर एक मनीस देवाक वाखाणटा. त्या खातीर देवाचे पदवे विणे ह्या संवसारांत कांयच जायना ही स्तोत्रांनी आमकां मेवता. जाल्यार आयच्या शुभ वर्तमानांत देव जागृतायेन बोल्लोलो आमचो रोचणार आनी सांबाळणार. आनी ही जागृताय किरीत भाशेन जेजू तांकां आपल्या शिसांक दिवन तो तांकां आख्ख्या जिवितांत जागृत रावंक किरीत भाशेन आज्ञा दिता. आनी जागृताय कित्याक गाय? जें मंदीर जें इस्रायल बोरजेचें एक व्हड आनी मोगाची कुणाक कशी आसली कोरी, तें मंदीर ह्या फुडें उरचें ना हाचें बाकीत करता. आनी हें मंदीर उरचें ना कित्या खातीर? तें मंदीर फातरान बांदलोलें, न्हय आत्म्यान बांदलोलें. आनी हें मंदीर मोडल्या उपरांत कोण गुन्यांवकार जातलो हेंय तो दाखोळ करता. तें म्हणल्यार जी कोण जेजूचेर बावाड दवरता, जे कोण जेजूचे नीज पाटलावदार आसात तांकां गुन्यांवकार करतले. आनी त्या खातीर जेजू तांकां चोत्रायेन आनी जागृतायेन आपलें मिसांव फुडें व्हरूंक तयार जावंक किरीत भाशेन शिसांक आनी तशें ताच्या पाटलावदाराक आज्ञा दिता. मोगाच्या भावा भयणीनो, बागयोन फ्रांसीस शावेर जेन्ना गोंयांत आयलो तेन्ना ताका क्रिस्तांव लोक मेळ्ळलो.
पूण गवळी नासलेल्या शेळ्या भाशेन ती जियेताली. आनी ह्याच खातीर ताणें पयलीं ल्हान भुरग्यांक ल्हान देवाचें उतर पोरगोटूक आनी दोतोन शिकोवंक सुरू केलें. जेन्ना तो हॉस्पिटलान भेटेक वेतालो त्या लोकांक इलाज दितालो तेन्ना तांकां ही देवाची ओळख दिली. आनी सोर शेवटी कापीण वाजोवन तो वेगवेगळ्या सुवातांनी भोंवलो आनी सगळ्या लोकांक जी कोण क्रिस्ती भावार्थान वाडटालीं तांकां एकठांयलें आनी सांगातान सोर्गीची वाट चलोवंक आदार दिलो. कित्याक ताची सवय आसली देवाची जाणवाय. तो देवाचे पदवेचेर पातेलोलो आनी सगळ्या संकश्टांनी तो जागृतायेन आपलें जिवीत जियेलो. आयज हेच 3 मुद्दे आमी आमच्या जिविताक घेवन वचूया. पयले सुवातेर देवाची जाणवाय आमी आपणावया. आमी ह्या संवसारांत येताना आमी आमच्या आवय बापायक विचून काडूंक ना, ना म्हण आवयन बापायन म्हाका आनी तुका विचून काडूंक ना, पूण आमकां देवान विचून काडल्या. जेरमेस प्रवाद्याच्या पुस्तकांत पयल्या 20 5वे वळेर आमी नदर मारल्यार आमकां मेवतलें. आवयच्या कुसव्यांत आकारच्या आदी ताणें आमकां वळखलेलें, ताणें आमकां सोंस्कारलेलें आनी प्रवादी जावंक विसल्यात. जाल्यार हांव आनी तूं जावन आसात मोरो पासून देवाची भुरगीं. आनी देवाची भुरगीं कशीं आमी देवाच्या सांगाताक रावंक गरज. आनी देवाच्या सांगाताक रावंक आमकां किरीत भाशेन मागण्याची गरज. कित्याक मागण्यांतल्यान आमी देवाक आमच्या जिवितांत वेळ दिवंक पावतल्या. तर देवाक आमी सगळीं जावं ते देव मंदिरांत जावं आमच्या घरांनी ताका वेळ दिवंक आमी पयलीं वावरुया. दुसरे सुवातेर देवाची पदवेन आमी वावर करुया. आमी कडेन आमच्या जिवितांत बरें बरें घर बांदलां, बरें मोठार घेतल्यात आनी ती आमची म्हणून आमी संतोसतात आनी खरेपणी ती आमी संतोसूंक गरज. पूण आमचे लागीं 2 वस्तू आमच्यो न्हय. पयली म्हणल्यार आमचो आत्मो, दुसरो म्हणल्यार सुवास, तो फक्त देवाचो. आनी ह्या दोनी कार्यांनी किरीत भाशेन आमकां आमचे सगळे देव इतलेंच आशेता की आमी सेवे चाकरेची मनशां जावंक, एकामेका सगळे दोयाळ कोरनी आनी दुसऱ्याक आदाराक पावंक. त्या खातीर एक देणें आमकां फावो केलां तें दोयाळ कोरन्या उद्देशी आमी देवाक मोहिमा दितले आनी देवाची पदवी वाकाणटले करूंक किरीत भाशेन आयज आमी वावरुया. आनी माणे सुवातेर देव जागृतायेन बोललो, आमकांय जागृतायेन भर म्हणून मागुया. देव आमी कडेन मनशां कशीं दिसाक 7 ते 8 वरां विसव घेतात, पूण देव 24/7 365 days आमचे पासत वावुरता. देव जागृतायेन जियेता. जाल्यार आमकांय 2 भाशेची जागृताय मागुया. एक म्हणजे आत्म्याची जागृताय, जंय हांव म्हज्या जिवितांत कितलो पासून भाग्यवानपणान जिवंक प्रयत्न करता, कितलो पासून म्हज्या जिवितांत हांव देवाची कृपा घेवन वावरूंक प्रयत्न करता. आनी दुसरे तरेची जागृताय म्हणल्यार एकवटान रावन भावार जिवपाचो, जंय हो एकवट आमच्या कोश्टा आडकोळींतल्यान आमी तीरपणान भावार सांबाळपाचो. आमचें क्रिस्ती जिवीत कोश्टा आडकोळींतल्यान सुरू जालां आनी ह्या फुडें त्योच कोश्ट आडकोळी आमकां सोंसच्यो पडटल्यो. आनी ह्या संदर्भांत हांव आनी तूं कितलो ह्या क्रिस्ती धर्मान एकामेकाक भागाक घेवन जियेतात ताचेर नियाळ करुया आनी एकामेकाच्या एकवटान एक पवित्र सभा जेजूची तीर खोडपार बांदलोली करूंक आमी वावरुया. सगल्यो विरावया. सगल्याक सांगाता घेवन परिशदीक वाट चलपाची देख बागेवून फ्रांसीस शावेरान आमकां शिकयल्या. तो ताची देख आमच्या जिवितांत घेवंक जेजून केलां तशेंच करूंक आमची मागणी ह्या वेळार भावार्थान बापाक सांगुया. आमच्या ओत्मीक गोवळ्यांनी पवित्र सोबेंत देवाचें राज बांदपाच्या कार्यांत कसलोच वेगळोचार आनी अंतर करी नासतना सगळ्या तरेच्या लोकांक सांगाता घेवन परिशोदेची वाट शांतीन आनी एकचारान चलूंक बाप्पा लागीं तांकां पवित्र आत्म्याची देणी मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बापा. आमच्या सरकारी फुडाऱ्यांनी
देशाचो कारबार फुडें व्हरतना धर्मा आनी जाती काती मोदें कसलोच वेगळोचार करिनासतना सगळ्यांक एकसारकी लेखूंक आनी फावो त्यो सवलती गरजेवंतांक वांटून दुसऱ्या फुडाऱ्यां सांगाता वावर करून उदरगतीचीं पावलां मारूंक मागता. आमचे मागणे आयकून घे बाबा. आमच्या गोंयच्या धर्म प्रांतांत जायत्यो लौकीक संस्था जोमे आनी हेर फुडारी आसात. ताणें आपलें व्हडपण गौरव आनी पदवी सोडून दिवन एकचारान आनी सहभागिलीपणान वावरूंक ह्या आयच्या मिसाचे भेटेन खतखत्यान मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बाबा. जावं आमच्या कुटुंबांत समुदायींत फिरगोजींत आनी समाजांत एकवटाचें मन उत्पन्न करून एकमुडें एकसुरें आनी गौरव पयस करून एकामेकाची मोगान सेवा करूंक सगळ्या क्रिस्ती भावा भयणांनी वावरूंक मिसांत मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बाबा. सुर्गींचे बापा, आयज परिशोदीक मनान सांगातान सगळ्यां बरोबर अभावार्थाचो वावर फुडें व्हरूंक तुजो आदार आमकां दी. आनी उदेक करून दिसा दिसपट्टी जिवीत भावार्थान आमी चलोवंक सगळ्या वेळार जागृताय आमी सांबाळूंक फावो ती ओत्मिकताय आमकां दी म्हूण मागता हांव क्रिस्त आमच्या सोमिया वरवीं. आमेन. म्हज्या बाबा भयणीनो, हें म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर्व पोदवेदार देवा बापाक मानतात असलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानाक आनी महिमेक आमच्या आनी एकूय सभेच्या दावाक सर्वेस्वर मानून घेवं. देवा आमच्या प्रितीच्या बापा, तुज्या मनाक पेटोवंक फॉर्मायलाय ती पवित्र देणी मोवाळा येन मानून घे. तांचे वरवीं आमीच तुज्या दोयाळ काळजाक मानशाक तुज्यो आज्ञा सदांच पाळूंक आमकां तुजे कुरपेचें बोळ दी. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं. आमची काळजां उबारूया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व पोदवेदारांनी सासनाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व थाय आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आमचे दिनवासनेची तुका कसलीच गरज ना. तरी तुका आमी दिन वाचता जाल्यार हें तुजेंच आमकां आनीक एक देणें. आमच्या दिनवासनेच्या प्रार्थनान तुजी वडवीक बिलकुल चोडना. तरी आमी तुका दिन वाचता जाल्यार क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमीच तुजे कुरपेंत वाडोत वेता. देखून सर्ग आनी संवसार आनी देवदूतांचो दळबार आमी तुका भोवमान दितात. तांचे बरोबर आमी तुजें किर्तन निरंतरी गायता.
बापा खरोच तो पवित्र तूंच सगल्या पवित्रपणाची जोर तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलीच कुशीन कश्ट मरण सोसूंक वेचे आदी ताणें उंडो घेतलो तू खादीन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची तीच पुरी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सोमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासणीक कोराराचें हें रगत पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात बाबारताचो गोट पोर गोठुया बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भोक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता तुज्या मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्रसभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेन बापा फिलीप नायरी आमच्या गोळी बापा आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय पुनर्जीवनपणाचो बोरवंस धरून मेल्यान ते आमच्या बाबणीची काकलत कर तांकां ज्येश्ठागतीन मेल्ल्या सोमेसांक तुजे परसडीत तुमकां मोळ पडोवंक फाव कर आमा सोमेसाची दया कर म्हण आमी मागता अशें अंकवार मरे देवाचे माये सांगाती भाग्यवन चूस तिच्या पोती भाग्यवन धर्म दुता भाग्यवन चुसेवास भाग्यवन फ्रांसीक शावेर भाग्यवन चूक इमान्यान आनी सर्व काळी तुका मनवलें ते सगळे भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या सांगाता तुजे महिमा काबूक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्त तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्व पदवेदार बापा सर्व वंदनांनी वैभव तुका सासनाच्या सासना जेजून केलां तशें भगवंत फ्रांसीस शावेरान केलें आनी आयज आमी आमच्या जिवितांत करचें हेंच आमकां आयचो विशय उगडास करता ह्या खातीर परिशदीक मन सगल्यांक बागा घेवन सांगातान घेवन आमचो बाबार्थ आमी जियोंक आनी भशेन सदांच जागृताय जिवितांत सांबाळूंक आमच्या दुन्याक मेळूंक आमी तयार आसूंक आमकां फावो ती कृपा मागून जेजूच्या उतरांनी बापाक उलो मारुया
आमचे बापा सुर्गींच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुझें राज आमकां येवं तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षितांव तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेंत पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी सुर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताचे येण्याक आमी बोरवोशान ओतरेकतांव तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय कित्याक राजवटी पोरवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासना सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सुबेच्या बाबार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे पोर म्हणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेताय आनी रासबोट चलयताय सासनाच्या सासनाक सुम्याची शांती सदांकाल तुमची सोबी आसूं तुमचे सोबे आसूं एकामेकाक माये मोगान शांती दिवया देवाचे शिळे संवसाराचे पाप काटले आमची काकलूत कोर देवाचे शिळे संवसाराचे पाप काटले आमची काकलूत कोर देवाचे शिळे संवसाराचे पाप काटले आमकां शांती दी ही आसा देवाची शेळी जेजून आपल्या मिसावांत आमकां दर एकल्याक आयज उलो दिल्लो आसा आनी हे मिसाव आमी जिवंक जेजू आमकां आपल्याच मासा रोगतान घोटाय दिता बाबार्थान जेजूक आमच्या जिवितान घेतांव बाबार्थान जियेत हांव ती सगळीं आमी सुभागी सोम्या तुमचे पुतुरेचे म्हाका फावना पूण तुमच्या एकाच कुरान म्हाका भलायकी मेळटली कातोलीक धर्मान जाणें बावतिजमाचो संस्कार घेतला फकत ताणीच कुमन्यां घेवंक दोनी बाजूंनी फुडें सरचें कुमन्यां शेवले उपरांत तुमी बसचें While we greatly appreciate the presence of members of other religion at this Mass, we would like to remind you that only those who have received baptism in the Catholic Church may kindly come forward to both the sides of the aisles to receive the Holy Communion. The others are requested to remain seated in prayerful solidarity. कातोलिक धर्मामध्ये जाणे बातिन संस्कार घेतला है त्यानेच ख्रिस्त प्रसाद स्वीकारावे जिन्होंने कैथोलिक कलीसिया में बातिन संस्कार ग्रहण किया है वही ब्रह्म प्रसाद ग्रहण करने के लिए आगे आए
आमचे दोळे दापूया आणि ओग्गेपण सांबाळुया. काळजान शिवलोल्या जेजूची आसणी अनुभवुया आनी ताका दिनवासूया. उभी राहूया. प्रार्थूया. सर्व पदवीदार देवा आमच्या दयाळ बापा, जेजूच्या कुडी रोखताच्या संस्कारांत वांटो दिवन तुवें आमकां संतोषान भोरल्याय. तुज्या मोगाची विंगेंतली आनी आमच्या बाबा भयणींच्या एकवटांतली वेगळी सुरूंक कदींच आमकां निर्मू नाका. हो उपकार आमी मागता आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ता वरवीं. बसूया. आयची मिसाची भेट समोर उबलोल्या फादर मोविन मिनेझीस आनी देवाच्या उतराची मोडणी केल्ल्या फादर अफजल फेर्नांडीस आमी तुमकां दिनवासता. तशेंच गायनाची मांडावळ करतले तिलामोल फिरगोजीच्या भाव भयणाक आमी तुमकां दिनवासता. आयज भाग्यवन फ्रांसीस शावेराच्या नोवेनाचो चवथो दीस. दिसपट्टे मिसाचो वेळ सकाळची 6 वाजता उपरांत 7:15, 8:30, 9:45, 11 आनी उपरांत सांजेर 3:30, 3:30 वाजता 5 आनी इंग्लीश भाशेन 6:15 जातले. कुमसाराक तुमच्यांनी बाजलिकेच्या साक्रिस्तीन सकाळचे 5:30 ते 11 वाजता वचूंक येता आनी सांजेचे 3 ते 5:30 पर्यंत येता. फुलां भेटोवंक व फुलां हाडूंक पयशे दिवंक सोदता जाल्यार बाजलेच्या हेल्प डेस्कार व कंट्रोल रुमाक वचून दिवंक जाता. तुमच्या काशा वस्तूचो तुमी सांबाळ करचो. कोणाकूय सांडलेली कसली वस्त मेळत जाल्यार बाजलिकेच्या हेल्प डेस्काची वचून दिवची. कोणूय सांडलो जाल्यार तुमी पुलीस कंट्रोल रुमांत वचून कळोवचें. कसली दुबावी वस्त तुमी पळयशात जाल्यार रोखडेच पुलिसांक कळोवचें. तुमी भाग्यवन फ्रांसीस शावेराचे रेलिकीचो उमो घेवंक भायर सोदता थंय आमचे द्याक्न भाव आसतले. तुमकां जाय जाल्यार तुमचेर हात धरून मागणें करूंक जाता. फाल्यां पिडीवंतांचो दीस तर हे दिसा पिडीवंतांचेर दिसभर मागणें आसतलें. आयज सांजेचे 7 वाजता सेंट कॅथिड्रल इगोर्जी लागीं तियात्र आसतलो. तियात्राचें नांव हो इनाम कसलो. दर सकाळीं 5 ते सांजेचे 6 पर्यंत बाजलिकेचे इगोर्जी पयस संस्काराची बुजवण जातली. सगळीं उबी रावया. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सर्व पदवेदार देव बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. वचून याद भाग्यवन फ्रांसीस शावेराची देख जिवितांत घेवन जेजूचो वावर नेटान फुडें व्हरूंक तुमकां धाडटा. देवाचे नोवेनाचे मागणे सगळीं बरोबर. भाग्यवन फ्रांसीस शावेरा, जेजूच्या मोगान तुजे काळी सगळेंच लासतालें. देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणेची बरी खबर पुरगोटूंक देसां देसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव सोडून मेलोय. हे पासत बापान तुका स्वर्गार मोहिमेन बोल्लो आनी संवसारान तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. हे देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिनवासता आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनोती मागता.
जण एकल्यान आपणाक जाय ते मागचे. आमचे ओतरेक बापाक मानता तसले जाल्यार तुजी विनोदीन ते शांती पावय म्हूण मागता आनी सोगट्या पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सवे बापाक वाकणटा. आमेन. शेवटाचें गायन गावया.